राज्यातली 18,000 हेक्टर खाजन शेतां पडींग आसात. खाजन शेतां तशेंच हेर पडींग शेतां लागवडी खाला येवची पण येवपी अर्थसंकल्पात शेतां तशेंच सामुदायिक शेतां खातीर व्हड तजवीज आसतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेत जमनीचेर कोयर उडोवपा सयत स्क्रॅपयार्ड करपाचेर बंदी येतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुर्ला सांखळी सामुदायिक शेत प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. कुंड्यातल्यान केल्या, सुल्लातल्यान केल्या, नावेलीतल्यान केल्या, मेणकुऱ्यातल्यान केल्या, त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे हांव अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर ताळयो वाजयात. हितून 3 गजाली जाल्यो. कम्युनिटी म्हणजे आमी सगळे जाण एकत्र आयले. एक म्हणजे आमचे पयलीं रिलेशन बरें जालें, नाजाल्यार आमी झगडटाले पयलीं. हेची म्हाजी मेर हेवटेन गेल्या मरे तुजी मेर तेवटेन गेल्या ती झगडी पयलीं बंद जाली. दुसरी गजाल आमकां सरकारान सगळो तेंको दिलो. म्हणजे आमकां 90% सबसिडी जावं ती मशिनरी आसतली, फेन्सिंग आसतली, इवन दो मागीर खंय तरी चाऱ्या खातीर आसतलें, बियाण्या खातीर आसतलें आनी उरलेलो टॅक्निकल सपोर्ट आमी कम्युनिटी फार्मिंग केलें म्हणटकूच आमचो धेडयो किंवा आत्माचो मनीस रेग्युलर तुज्या शेताचेर येवचो पडलो तें पळोवपा खातीर आनी ते रेग्युलर येता. तिसरी गजाल इरिगेशन म्हणजे आमचो WRD फाटल्यान बसला. उदीक जर तुमकां ना जाल्यार इट इज अ कमिटमेंट आहा तुमकां उदीक थंय हाडून दिवपाकूच जाय. ते आमच्या इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तुमकां उदीक दिवचें पडलें. त्या ती सरकार कटिबद्ध आसा तुमकां उदीकूय दिवपा खातीर. हे कम्युनिटी फार्मिंग जे आसा हे अशा पद्दतीन तेजो खूब म्हणजे प्रायोगीक तत्वाचेर 4 कडल्या शेतकारांनी ह्या 2 मतदारसंघांतल्यान जरी केले जाल्यार 18,000 हेक्टर खाजन लँड आसा. 18,000 हेक्टर आनी ती खाजन लँड पडीक आसा. ताज्या भायर म्हणजे आनी उरलेले कितले तरी हेक्टर बेश्टें शेत हे खूब मोठ्या प्रमाणात पडीक आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की येता त्या बजेटांतल्यान आमी शेता खातीर आनी कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करपाची आमची तयारी आसा. तुमी शेत लावपाची तयारी दवरात.